गोंयचे गव्हर्नर ऑफ गोवा जे आसा श्री पिल्लय हांणी आयज म्हाका आपोवन धाडलो आनी हेजें कारण आसा की तो जो आसा डिफरंट रिलिजियसचे लिडर आसा डिफरंट सेक्शन ऑफ सोसायटीचे लिडर्स आसा तांकां सगळ्यांक मेळटा आनी तेंची जी आसा प्रॉब्लम जे आसा जाणून घेवपाक लागला. प्रॉब्लम्स कितें म्हळ्यार जी इन्स्टिट्यूशनां NGOs आयज आमचे कडेन जे चेअरमॅन ऑफ एम्स आसा, आमचे कडेन जे आसा आमचे दुसरे चेअरमॅन्स आसा, हे जे NGOs जे आसा इन्स्टिट्यूशन चलयता, हे जे NGOs जे आसा जे डिजेबल जे भुरगीं जे शिकता, ऑर्फनेज जी भुरगीं थंय शिकता, जंय जे आसा ओल्ड एज होम आसा, खंयची NGOs गोंयान ओल्ड एज होम चलयता, हे डिफरंट NGOs जे चलयता हांकां फायनान्शियल जे आसा कशें तरी बेनिफीट दिवप गव्हर्नर ऑफ गोवाचे तर्फेन प्रायम नरेंद्र मोदीचे जे स्किमा खाला हें जे आसा ताणें आमकां आपोवन जे आसा भेट घेतली आनी एक बरें दिसलें की गव्हर्नर जो आसा एक बारीक समाजाक लागून गोंयान जितले बारीक समाज आसा तांकां जे आसा कशें तरेन पळयता आनी तांकां कशें हे सेक्शन ऑफ सोसायटीक हेल्प करपाक लागून तो आयज कसो जो आसा मुखार सरला. म्हाका दिसता असलो गव्हर्नर जो आसा एज फॉर माय नॉलेज असलो गव्हर्नर जो आसा गोंयान जे आसा अजून येवना, जो लोकांक जो आसा असली तरी भेट दिवन जे आसा आपोवन जे आसा तेंचे कडेन जे आसा जाणून घेता की लोकांचे प्रॉब्लम कितें आसा. जायते विशयांचे जे आसा इश्यूजचे जे आसा भासाभास जाली. ताणें सांगलें की ही इज अ व्हेरी हॅपी विथ द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आमचो गोंयचो जो मुख्यमंत्री आसा हेजें जें फंक्शनींग जें चल्लां गोंयान, द वे ही इज हँडल द कोवीड सिच्युएशन तेणेंय तें पळयलां आनी तो कसो जो आमचो गव्हर्नर जो आसा हो हॅपी आसा आनी हांव सांगता की इज अ मोस्ट एक्सेसिबल CM. गोंयचो जो CM आसा हो मोस्ट एक्सेसिबल आसा, तसोच गव्हर्नरूय एक्सेसिबल. तेन्ना जेन्ना कितें एडवायस हो दिता इमिजिएटली जे आसा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हेजेर रिएक्ट करता आनी ते एक्शन घेवपाचें जे आसा जो प्लॅन जे आसा तेडे रेडी आसता. सो असलो CM जो आसा सो आख्या लोकांक जो आसा पावता. तसोच गोंयान जो आसा एक बरो गव्हर्नर जो आसा केंद्र सरकारान जे आसा धाडलेलो आसा. म्हाका दिसता की असलो गव्हर्नर जो आसा येतरीच आमचे जायते मायनॉरिटीज जे इश्यूज जे आसा जांकां जे प्रॉब्लम आहा NGOक जे प्रॉब्लम आसा तो जो आसा सॉर्ट आउट करतलो. कितें मेन इश्यू तशें तुमचे NGO? सी NGO इश्यू म्हणल्यार कितें आसता, NGO जी चलयता तेंचे कडेन फायनान्शियल जे आसा कांय तेंचे कडेन आसना. ऑर्फन जी भुरगीं जे खंय आसता, ओल्ड एज भुरगीं जे आसता खंय आसता तेंचे कडेन फायनान्शियल जे आसा बर्डन आसता, तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम आसता. ते फायनान्शियल जे आसा कशे तरेन 71 जे आसा ताणें इन्स्टिट्यूशनां NGOची नांवां जी आसा ताणें घेतल्या. तितूंतल्यान ताणें म्हाका जवळ जवळ 4 मायनॉरिटी मुस्लिम्स इन्स्टिट्यूशन जे आसा ताणें म्हाका हें केल्या, शॉर्टलिस्ट केल्या. तेंय ताणें म्हाजे कडेन भासाभास केली की हांगा कितलीं भुरगीं आसा, कशे तरेन तांकां आमी हेल्प करूं शकता, कशे तरेन आमचें जें आसा गव्हर्नर भवन जें आसा तेंचे कडेन पावोंक शकता. हेजेरूय हाणें भासाभास केली. कशे तरेन जें आसा मायनॉरिटी ज्यो कमिशन सेटअप करपाचें आसा गोंयान, हें सेटअप जावन कशे तरेन मायनॉरिटीच्या लोकांक कमिशनांतल्यान जें आसा कशें बेनिफीट जातलें हेजेरूय ताणें भासाभास केली. आनी म्हाका दिसता एक पॉझिटीव जो आसा सायन जे आसा दोनूय तर्फे आमी जे आसा एक नरेंद्र मोदीचे जेन्ना बर्थडे जाला ते इवाचेर मायनॉरिटीचे तर्फेन जे आसा आमी एक स्पर्धा जी आसा हें जे आसा इनिशिएट केल्या आनी ती इन्विटेशनूय हांवें ताका दिलां आनी ताणें म्हाका सांगलां की ही वील कम फॉर दॅट फंक्शन वेर अरावंड 500 जे आसा लेटर्स जे आसा नरेंद्र मोदीचे जे आसा लेटर करपाचें काम जे आसा फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री म्हाका दिसता आख्या देशान जे आसा जवळ जवळ 500 जे आसा पार्टिसिपेशन जे आसा जातलीं थंय नरेंद्र मोदीचे बर्थडेचे जे आसा विशीस जे आसा ताका धाडपाक लागून पोस्ट कार्ड जे आसा हें धाडपाचें काम जे करतले आनी तो जे आसा ते फंक्शनाक हाजीर रावतलो. आनी जे भुरगीं जे मेरिटरी स्टुडंट्स आसा, जी भुरगीं आसा गोंयान जे मेरिटरी स्टुडंट्स जे आसा तांकां जे आसा तेजे हातीन जे आसा इनाम दिवं. ताणें सांगलां की आपूण जे आसा ते फंक्शनाक जे आसा हाजीर रावतलो. ताकाय लागून जे हांव तेजो धन्यवाद करता. तेन्ना आपलो प्रिशियस टायम आख्खे कम्युनिटीचे आमचे जे लिडर्स आहात गोंयचे तांकां सगळ्यांक दिलें आनी आपलो एक बरो जो आसा ताणें जे हें दिलें आमकां. उर्फान कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान कितें फंडींग करपाचें बीन कितें उलयला तो कितें उलयला दिता ती NGO जी आसता हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की NGO कडेन आयज जे फायनान्शियल प्रॉब्लम चल्ला आनी हो फर्स्ट गव्हर्नर जे आसा ताणें आपले गव्हर्नर फंडांतल्यान जे आसा हांकां पयशे रिलीज करपाचें कार्य दिलें. काल तुमी पयलें आसता बिशॉप येवन हांगा मेळ्ळो, ताका मेळ्ळो, तें ग्रिडींग केलें. आनी तशेंच आयज ताणें आमकां आपोवन धाडलें की बाबा तुमची कितें प्रॉब्लम्स आसा, तुमकां कितें हेल्प जाय, खंयची NGO जी आसा तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम्स चलता तांकां कशें आमी सॉल्व करतले. आनी हांवें ताका नांवां दिल्या जे लोक जे आसा आयज NGO चलयता. आमची वेर्णाची जी आसा जमात आसा ती आयज जी आसा ऑर्फनेज चलयता. आमची आशियाना म्हणून जे आसा वास्कोन आसा
आमची मडगांवान जी आसा चलयता, तशेंच आमचे एम्सान जवळ जवळ आमी 200 भुरगीं आसा, सहारा इंस्टिट्यूशन आसा, थंय जे आसा ऑर्फनेज भुरगीं आसा, हांकां कशें तरी अपलिफ्ट करप, हांकां कशें तरी हांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा तांकां कशें सॉल्व करप, तेजेर भासाभास करी. आनी ही म्हाका दिसता एक पॉझिटीव जी आसा सायन जाल्ली कडेन आसा. आनी आमचो मुख्यमंत्री तुमकां डे वन सांगला की जसो सांगता तो मुख्यमंत्री जो आसा हो सगळ्यांक पावता, हेजी देरां जी आसा ओपन आसा सगळे कम्युनिटीक लागून. आनी तुमी पयले आसता आमचेच सोड दुसरी जे आयज ओपोजिशन जे आयज सांगताले सरकारान जे आसा इलेक्शन इवाक आमी पावल्या, ओपोजिशन गोवा फॉर्ड पार्टीचे तुमी पळया काल जे आसा तुमी पयले आसतले, गोवा फॉर्ड पार्टीचे जे आसा 2 आमदार जे आसा आपली कामां करपाक लागून कशे तरी मुख्यमंत्री कडेन येता. कशे रिजनलाक तुमी पयले आसतले मुख्यमंत्री रातीचे 10-9 मुख्यमंत्री जे आसा खंयचीच जे आसा पार्टी न पळयता, ते गोवा फॉर्ड पार्टीचे जावं ते काँग्रेसीचे जावं खंयचीच पार्टी न पळयता, हे जे ओपोजिशन लिडर्स आसा ओपोजिशन MLAs आसा हांकां टायम दिता, हेंची कामां करता, हें दाखोवन दिता की मुख्यमंत्री फक्त आनी फक्त डेव्हलपमेंट जो आसा हो हेजो हेतू आसा. आनी गोंयची डेव्हलपमेंटा खातीर मुख्यमंत्री जो आसा 24 तास अवेलेबल आसा. सेम गव्हर्नरांनी सांगलां की जे आसा मुख्यमंत्री जेन्ना ताका एडवायस तो कितेंय दिता इमिजिएटली जे आसा रिएक्ट करता. हो एक बरो मुख्यमंत्री, बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री, लोकांक पावपाचो मुख्यमंत्री आनी जे आसा बारीक समाजाक तिनी कम्युनिटी समाजाक जे आसा घेवन वचपाचो मुख्यमंत्री गोंयांक मेळ्ळा. Yesterday, two Congress leaders took the press conference and they said that Louisin has been humiliated and he was also the part of the Congress. Louisin is humiliated means what? See, Louisin humiliation जावपाक जाय लुइजना. हांकां ह्युमिलेशन कित्याक जावपाक जाय? हेचे 2 कारण आसा. ज्या टायमार सुत्रां जे आसा दिगंबर कामताच्या हातीन दिवप हें ह्युमिलेशनूच. आनी दिगंबर कामताक हांकां हांवें पयर गिरीशाक एकूच सांगलेलें की तूं फक्त बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेअर कर. अजून फेस सोड हें म्हणपाक तयार ना, तें सोड. हांवें सांगलें हांकां तें जायना, मायनॉरिटीचो म्हणल्यार मुख्यमंत्री डिक्लेअर कर, तें जालें. हांवें स्वताक म्हण डिक्लेअर करपाचो. गिरीशान जे आसा लोकांचे सोड, हो एक बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून आयज जो आसा गोंयान जो आसा अध्यक्ष जाला गोंयचो, होय बहुजन समाजाचो. हो आपल्याक कित्याक डिक्लेअर करना? हो कित्याक बसना फातोडाक? हो कित्याक जो आसा आपल्याक जो आसा फातोडा बसना? कित्याक जे आसा तो चॅलेंज एक्सेप्ट करना? एका विजय सरदेसायान हेंची काँग्रेस पार्टी क्लियर सांगला की तुमचे कडेन समज बरो समज लिडर आसा, आपूण ताका तेंको दिवपाक तयार आहा. हे कित्याक भिता ताका? कितें हेंची असली सेटिंगां आसा हेंची आनी विजय सरदेसायाची? जेन्ना तो ओपन चॅलेंज करता की तुमचे कडेन समज बरो समज लिडर्स आसा, आपूण तुमकां बॅक करपाक तयार. हेंचे कडेन एक तोंडांतल्यान जाप सुटना. हे विजय सरदेसाय हेंचे तोंडांतल्यान एक जाप सुटना. हांकां कितें जालां? हांकां असली भिरांत निर्माण जाल्या. आयज हेंची स्वताचे आग्नेल असलो भुरगो, यतीश असलो भुरगो आयज भायर सरपाची जे आसा सारके लायनी घेवन उबे रावल्या. कितें हेंची स्ट्रॅटजी म्हणटीची ना. फक्त लोकांक कसो काबार करप, भितर हाडप, काबार करप, पयशे कशे कलेक्ट करप, बॅगां कशी कलेक्ट करप, न्यू कॅन्डिडेटा कडेन पयशे कशे घेवप. हेच हे दिल्लीचे जे लिडर येता, हांवें तुमकां डे वन सांगला, गुंडुराव जो येता, फक्त पयशे कशे कलेक्ट करप हो धंदो पडून पडलेलो आसा हेंचो काँग्रेसीचो. आनी तेजें कारण जाल्ले कडेन आसा हें आयज की आयज पार्टी जी आसा रस्त्यार हाडून सोडल्या आमी. हे दिगंबर कामतान जी आसा पार्टीचें सत्यानाश केलें आनी कांय दवरुना त्या पार्टीन. आनी म्हाका दिसना व्हडलो 26 सिटां 28 सिटां म्हणजे खंयची सिटां येता म्हणटा तो? हो खंयची सिटां येता म्हणटा तूं कळना. हो म्युन्सिपालिटीची सिटां येता म्हणटा, हो पंचायतीची सिटां येता म्हणटा, खंयची सिटां येता? खंयची 28 सिटांचेर उलयता हे? म्हाका दिसता दिगंबर कामताक जे आसा रिवायज करपाची गरज आसा. हो जो उलयता ती आख्ख्या गोंयान म्युन्सिपालिटी सिटां 28 काँग्रेसची येतली, आख्खे गोंयान पंचायतीची जी आसा 28 सिटां येतली. हेजेर म्हाका दिसता हे उलयता हें म्हाका दिसता दिगंबर कामतान क्लॅरिटी करपाक जाय. आनी हे जे आयज सोडून वचपाक लुइजीन असलो मनीस ह्युमिलेशन जावपाक लागला. ज्या मनशाक 2017 मॅन्डेट दिली लोकांनी, तो स्वता भोंवून आख्खी ताणें आपूण फिल्डींग लावन जे आसा तितली सिटां हाडलेली. हे हो दिगंबर कामत सांगतालो 3 ते 4 सिटां येतली म्हणून. हेच सगळें आसलें वांगडा तेजे. 24 वरांचो टायम दिलो ताका, तूं रिजायन जा, तुका आमी सरकार करता म्हणून. खंय गेली जी सरकार? सो लुइजिनाकूय फावो हें. लुइजीन फालेराक फावपाची गरज आसा ही सगळें. कित्याक हो जो आसा तोंडार बोट घालून बसला लुइजीन फालेरो म्हणटा तो. पार्टीक समज कितें करपाक जाय, पार्टी करपाक मनीस रस्त्यार येता. हे केन्नाच कांयच करपाचें ना. हे फक्त घरान बसतले आनी भाशणां दितले आनी असले आग्नेला असले भुरगे हे मुखार काडटले. हो आग्नेल म्हणटा तो स्केप गोट. हेका कांयच ना, हेका फक्त तोंडान दिला तूं उलय म्हणून. आग्नेलाक कापासता जाल्यार आग्नेलान डिक्लेअर करचें आपूण बसता म्हणून. कित्याक करना हे? कित्याक लुइजना फाटल्या गेल्या? हे कांयच ना. हे सगळीं फकाणां चल्ल्या
आणि गोंयान परतून डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा 23 सीट्स घेवन जो आसा परतून सत्तेर येतलो आणि आमी तुमकां परतून जे आसा मार्चान हांगाच मेळटले राजभवनान शपथ ग्रहण विधीक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत थँक्यू.